हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुटीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी ओतम्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रचना ना, पूण सगल्या त्याच्या दोळ्या मुखार विंगडें आनी उक्तें, आनी ताका आमी आमच्या कोरन्याचो हिशोब दिवंक जाय. आमी उचारता तो भावाक थीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सरशी रिगला. तो आमचो महायाजनीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो असोगतायो ताका लागोनात तसल्यो आमचो महायाजनीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कृपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कृपा. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी उतरां सौम्या, आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोर बोरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय. सबाब, तुजी उतरां सौम्या, आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. सबाब, तुजी उतरां सौम्या, आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे नेम निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सबाब, तुजी उतरां सौम्या, आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खडपा, म्हज्या तारोका. सबाब, तुजी उतरां सौम्या, आत्मो आनी जिवीत. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका पुरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. मार्क पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसरी तो दर्याचे वेळेच्यान गेलो आनी सगलो लोक ताचे सरशी येतालो आनी तो तांकां शिकोवन दितालो. फुडें वचून मांडवीर बसलेल्या लेवीक, आल्फिवेजाचा पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. आनी अशें घडलें, ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी पातकी म्हूण लेखलोले मनीसूय जेजू आनी ताचे शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी पातक्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षाचे धर्मशास्त्र्यांनी ताचे सिसांक म्हणलें,
दोन वसूलदार आनी पातक्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खायता पिता? हें आयकून जेजून तांकां म्हटलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. तर हांव शुगुण्याक न्हय, पूण ओगुण्याक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव शुगुण्याक न्हय, पूण ओगुण्याक आपोवंक आयलां. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत दोन वसूलदार लेवीच्या आपोवण्याची खबर मेळटा. दोन वसूलदार आनी पातकी मनीस लेवीचे इश्ट आसले. जेजू आनी ताचे शिस्त ताचे घरांत जेवणाक बसतात म्हूण फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूच्या शिसांक विचारतात, तुमचो गुरू पातक्या सांगाताक कित्याक जेवता खाता? जेजू म्हणटा, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. जो मनीस देवाच्या उपदेशांचेर आड वेता तो पातक करता आनी वायट मनीस जाता. ताका आमी ओगुणी मनीस म्हणटात. जेजू असल्या मनशां खातीर आयला. आयज जेजू आमकां असल्या मनशांक आदार दिवंक सांगता. देवाच्या उतरांतल्यान आनी बऱ्या मनशां वरवीं एकसुऱ्यांक, पातक्यांक, सांडलोल्यांक, कश्टवाल्यांक जिवीत दिवंक जेजू आमकां हुस्कायता. तर जेजूक आमचें जिवीत भेटोवंक पयलीं आमी आमचें जिवीत नसोरतलीं. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसा आमचें पातकी जिवीत देवाच्या उतरांच्या आदारान सुदारूंक वावरुया.